नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। शेनवारा विधानसभेचे सगळे चित्र दनपारा 12 मेरेन स्पष्ट। पहिले राउंडात मांद्रे, मये, ताळगाव, दक्षिणेत पिरियोळ, फातोड्डेचो निकाल। पक्षांची निकाला उपरांतचे समीकरणाचेर खलबतां। ल्हान पक्षांक दिसता विधानसभा हुमकळी जाल्यार भाजपा सेफ पर्याय। बहुमताच्या लागीं पावल्यारूच काँग्रेसीचेर विचार। इलेक्शन निकालांची प्रुडंटाचेर सकाळी 7:30 सावन राती मेरेन लायव्ह कव्हरेज। फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सएप, वेबसायट लायव्ह डिबेट्स पळयत रावात प्रुडंट। टीव्ही मुखार नाशिल्ल्याकू इलेक्शन रिझल्ट। प्रुडंटाचो प्लान, मोबायलाचेर अपडेट्स। पणजे, मडगांव, फोंडे, म्हापशां, वास्को मुखेल सुवातांनी एलईडी स्क्रीन्स। मालप्या पेडण्या विचित्र ॲक्सिडेंट। 2 कंटेनर बस पोलीस व्हॅनीचो ॲक्सिडेंट। हायवे ट्रॅफिक 3 वरां ठप्प। कंटेनर कापून ड्रायव्हराक काडलो, पॅसेंजर साल्वार। होणा हरबळ्या वाठारात काजूंच्या दोंगराक उजो। चवरान फुलिल्ल्या काजूच्या झाडांचो लासून गोबोर। फायर ब्रिगेडीक दोंगरार वचूंक ना वाट। लोकांनी उजो हाडलो आटापा। यूबीए प्रो बास्केटबॉल लिगाचे बेस्ट ऑफ 3 सेमीफायनलीच्या पहिल्या मॅचीत मुंबई चॅलेंजर्सान मारले पंजाब स्टिलर्सांक। मुंबई चॅलेंजर्साचे 128, पंजाब स्टिलर्सांचे 114 पॉइंट। शेनवारा विधानसभेचे सगळे चित्र दनपारा 12 मेरेन स्पष्ट जातले। 39 मतदारसंघाचो निकाल 11 वरां मेरेन येतलो। 40वो काणकोण मतदारसंघाचो निकाल दनपारा 12 मेरेन जाहीर जातलो। पोस्टल बॅलेटान सकाळी 8 मतमोजणी सुरू जातली। कोणे फेर मतमोजणी मागल्यार सगळे निकाल जाहीर जातकीच फेर मतमोजणी करतले। पहिले राउंडात उत्तरेत मांद्रे, मये, ताळगाव, दक्षिणेत पिरियोळ, फातोड्डेचो निकाल येतलो। उत्तर गोय आणि दक्षिण गोय अशे 2 सुवातीचेर गोयची मतमोजणी जातली। उत्तर गोयात 19 मतदारसंघ जाल्यार दक्षिण गोयात 21 मतदारसंघाची मतमोजणी जातली। मतमोजणी अशे तरेन जातली। पहिल्या राउंडात मांद्रे, दिवचल, म्हापसा, शिवोले, कलंगूट, हळदोणा, तालिगांव, सांद्रे, मये आणि पर्ये। उत्तर गोयच्या दुसऱ्या राउंडात पेडणे, थिये, सालिगांव, परवरे, पणजे, सांताक्रूज, कुंभारजुवा, साखळे आणि वाळपय। दक्षिण गोयात पहिल्या राउंडात प्रियोळ, शिरोडा, मुरगांव, दाबोळे, नुवे, फातोर्डा, बाणावले, कुंकळे, केपे आणि सावर्डे। दक्षिण गोयचो दुसरो राउंड फोंड्या सावन सुरू जातलो। उपरांत मडकय, वास्को, कुठ्ठाळे, कुडतरे, मडगांव, नावेले, वेळ्ळी, कुडचडे आणि सांगे। तिसऱ्या राउंडात काणकोण। दनपारा 11 मेरेन 39 मतदारसंघ जाल्यार 12 मेरेन 40 मतदारसंघाचो निकाल जाहीर जातलो म्हूण अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती सांगता। एका मशिनांतली मतां मेजपाक सादारण 5 ते 7 मिनटां लागता। हे काउंटिंग 2 कडेन घेतले आमी। नॉर्थ गोवा बालभवनात आणि साऊथ गोवा गव्हर्मेंट कॉलेज बोर्डा थंयसर काउंटिंगाक सुरवात जातली। पणजे 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा नॉर्थ गोवान येतात त्यो, आणि मडगांव 21 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ज्यो साऊथ गोवान येतात त्यो। पयल्या राउंडाक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले। मडगांवूय पयल्या राउंडाक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले। पणजे दुसऱ्या राउंडाक 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले, कारण टोटल हांगसर 19 कॉन्स्टिट्युएन्सी। मडगांव दुसऱ्या राउंडाकूय 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतले, म्हणजे 10 20 जाल्यो, आणि लास्ट उरता ती एक तिसऱ्या राउंडाक घेतले। साधारणतः एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट जायसर आमच्या अंदाजा प्रमाणे अर्द वरा भितर जावंक जाय, कारण जवळ जवळ 4 राउंड जर असले जाल्यार 7 मिनटां अशी जर जाली एका राउंडाक जाल्यार 28 मिनटां, म्हणजे साधारण अर्द वरा भितर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी। म्हणजे सुरवातीच्या राउंडाक ज्यो 10-20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतल्यो त्यो पयले अर्द वरा भितर जावंक जाय। सकाळी 8 सुरवातीक पोस्टल बॅलट्स जे आसात ते काउंटिंगाक घेतले। पोस्टल बॅलट 8 ते 8:30 पर्यंत जर कंप्लीट जालें ना जाल्यार पोस्टल बॅलट चालू आसतनाच ईव्हीएमाचें काउंटिंग 8:30 सुरवात जातलें। पोस्टल बॅलट्स जे आसा ताचे बद्दल एक नवीन इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें आसा। ताचे प्रमाणे प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसरान
आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर एक बॉक्स तयार केल्लें आसा आनी त्या बॉक्सान सिल्ड बॉक्स आसा त्या बॉक्सान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी पोस्टल बॅलट्स आसात ती थंय कावंटिंगाक घेतले. समजा त्या हातून अन्य दुसऱ्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जर पोस्टल बॅलट्स आसत जाल्यार तें कावंटिंगाक घेवचे पूण तें रिजेक्ट करचें अशें म्हणून इंस्ट्रक्शन्स आमकां आयिल्लीं आसा आनी ती इंस्ट्रक्शन्स आमी दोनूय कलेक्टर आनी रिटर्निंग ऑफिसर आसा तांकां तांचे पर्यंत पावयल्लीं आसा. आमचे हाजे प्रमाणे सकाळीं जे 8 आमचे कावंटिंग प्रोसेस कॉमेंट्स जातले, 8:30 EVMचे प्रोसेस कावंटिंग कॉमेंट्स जातले आनी सादारण 11 पर्यंत म्हाका दिसता की आमच्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तांचे रिजल्ट भायर सरूंक जाय. कदाचित मडगांव एकाच जाग्यार 3 रावंड आशिल्ल्या कारणान म्हणजे 3 थर्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ल्या कारणान एका पोलिंग कावंटिंग हॉलांत थंय सादारण आनी एक अर्दवर मायज लागतलें अशें म्हाका दिसता. म्हण कशें जालें जाल्यार सादारण सकाळच्या 12 भितर सगळे रिजल्ट्स लोकां पर्यंत पावतले. कोणी जर रिकाउंटिंग मागता जर रिकाउंटिंग मशिनाचेरूच जातले काय तेका ते व्हीव्हीपॅट स्लिपी वापरतले? न्ही, ज्या प्रमाणे कॅन्डिडेट मागता तशें आसतलें. समज कॅन्डिडेटान EVMचेर रिकाउंट मागले जाल्यार ताणें रिटर्निंग ऑफिसराक त्या प्रमाणे अर्ज करचो पडटा आनी तो अर्ज ग्राह्य धरचो काय ना धरचो हें रिटर्निंग ऑफिसराचे पावर्स. जर ताणें समज ते स्लिपीचे हें मागलें जाल्यार त्यो स्लिपी कश्यो कावंट करच्यो हाजे बद्दल कमिशनान इंस्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्लीं आसा आनी त्या इंस्ट्रक्शनाचे प्रमाणे स्लिपीचें कावंटिंग जातलें. तातूंत ताणें सांगलां की ह्यो स्लिपी कावंटिंग घेवपाक एक ताणें काही इंस्ट्रक्शन्स दिल्लीं आसा. तातूंत समजा इलेक्शनच्या दरम्यान मशिनान जर फॉल्ट येवन कितें मशिनां बिगाड येयल्लो आसत जाल्यार अशा वेळार असल्यो ज्यो पळय कितें केसी आसतल्यो त्या हाजेर EVM बरोबर व्हीव्हीपॅटाची जे स्लिपी आसतल्यो त्यो कावंट करपाक तांच्यांनी मागूं येता. त्याच बरोबर समजा दोन हांचे भितर जे डिफरन्स आसता तें जवळ जवळ एका खंयच्या पोलिंग स्टेशनाच्या जे वोटींग जालां ताजे समान जर आसत जाल्यार अशा पोलिंग स्टेशनाचें कावंटिंग तांच्यांनी मागूं येता. पोस्टल मतदान मोजणी 8 सुरू जातली. त्या उपरांत 8:30 मशिनांतली मतमोजणी सुरू जातली. मात प्रुडंटाचेर सकाळी 7:30 सावन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले रिपोर्ट आनी स्टुडियोत पॅनल डिस्कशन लायव्ह सुरू जातले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल कांय वरांचेर पावला आनी सगळ्या राजकीय पक्षां मदीं निकाला उपरांतची समीकरणां जावंक शकतात ताचेर खलबतां सुरू जाल्यात. प्रुडंटान दरेका पक्षांत कितें विचार चल्ला ताचो खासा नियाळ घेतलो. कॅमेऱ्याचेर कोणूच उलोवपाक तयार ना. मतदरेकेची स्ट्रॅटेजी थारल्या. खंयचो पक्ष कितें चिंतता ताचेर पळोवया खासा रिपोर्ट. एक्झिट पोल पळयल्यार कोणाक भोवमत मेळत अशें दिसना. मात ह्या आंकड्यांचेर दरेका पक्षाच्या निकाला उपरांतची स्ट्रॅटेजी थारल्या. भाजपा आनी काँग्रेस हांचे मदीं सगळ्यांत चड कोणाचे आमदार निवडून येतले ताचेर जरी फुडली दिका अवलंबून आसली तरी ल्हान पक्षांनी आपापली गणितां मांडपाक सुरवात केल्या. पयलीं पळोवया मगो पक्षा कडेन. भाजपा सगळ्यांत व्हडलो पक्ष थारलो जाल्यार तेको भाजपाक दिवपाचो. राज्याची आर्थीक परिस्थिती बरी ना. राज्य चलोवपाक केंद्राचो आदार लागतलो. काँग्रेसी वटेन गेल्यार केंद्र सरकार गोंयचे कांयच कानामनार घेवचे ना. मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकाराक परत धाडात म्हूण मागणी करपाचें खंय थारला. मगोचे मतान काँग्रेसी परस सध्या भाजप हो सेफ पर्याय. दुसरो म्हत्वाचो ल्हान पक्ष म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड. प्रुडंटाक दिल्ले मुलाखतीत मनोहर पर्रीकाराक विजय सरदेसायान लागीं केल्ले भशेन दाखयल्ल्यान खवदळ पडला. मात भितरल्यान चल्ला तें अशें. काँग्रेसीन विस्वासघात केलो. आतां काँग्रेसीक कित्याक आदार करपाचो हो गोवा फॉरवर्डा मुखार प्रश्न. काँग्रेस बहुमताचे सामकी लागीं पावली जाल्यारच काँग्रेसीक तेंको. भाजप सगळ्यांत व्हडलो पक्ष थारलो जाल्यार ताचे कडेन उलोवणी करपाक पक्ष तयार. काँग्रेस व्हडलो पक्ष जाल्यार पसून मुख्यमंत्री थारावपाक कितलेशेच दीस काडटली. केंद्रांत भाजपाचें सरकार आशिल्ल्यान भाजपा सेफ पर्याय. भाजपा आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी मात ह्या दोनूय पक्षां कडेन आतांच उलोवणी सुरू केल्यात. मात कोणच एकामेकाक कमिटमेंट दिवपाक तयार ना. भाजपाक जाता तितली मगोक सत्ते पासून पयस दवरपाक जाय. मात गरज पडलीच जाल्यार ते मगो कडेन उलोवणी करतले. गोवा फॉरवर्डाक घेवन सरकार जाता जाल्यारूय ताचेर विचार करपाची भाजपाची तयारी. काँग्रेसीत लुईझीन फालेरेचो कॅम्प मगो धरून सगळ्या पक्षां कडेन उलयता. मात लुईझिनाचो कॅम्प गोवा फॉरवर्डा कडेन अजून उलयना. गोवा फॉरवर्डा कडेन दिगंबर कामत, बाबूश मोन्सेरात आनी विश्वजीत राणेची उलोवणी.
मगो कडेन मात काँग्रेसीतले सगळे फुडारी संपर्कात आसात. महत्वाचे म्हणल्यार कांय अपक्ष जर जिखून आयले आनी कांय पक्षांचे एकूच उमेदवार जर जिखलो जाल्यार ताची भुमिका हे परिस्थितीत महत्वाची थारतली. मात एका खंयच्याय पक्षाक भोवमत मेळ्ळे जाल्यार मात ही परिस्थिती फक्त मुख्यमंत्री कोण हाचेर येवन थांबतली. आम आदमी पार्टीचे कितें जाता ताचेरय कितल्याशाच जाणांचो दोळो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. होर्णा हरबळ्या वाठारात काजूंच्या दोंगराक उजो लागलो. उजो कसो लागला ताचें कारण मात कळिल्लें ना. उजो लागपाच्या सुवातेर फायर ब्रिगेडीच्यो गाडयो पावल्यो, मात तांचो उपयोग जालो ना. तो मेरेन चवरान फुलिल्ल्या काजूच्या झाडांचो लासून गोबोर. दोंगरार फायर ब्रिगेडीच्या गाडयांक वचपाक वाट ना जाली. लाखांचें लुकसाण जालां. निमणे लोकांनीच आपापल्या घरांतल्यान उदक हाडून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. सांजे मेरेन थोडे कडेन उजो आपुणूच पालवलो. गोवा डेरीन दुधाची रेट वाडयली. अर्ध लिटर टोन मिल्क आता 20 रुपया जाल्यार अर्ध लिटर गायचे दूध आता 21 रुपया. अर्ध लिटराक स्टँडर्डायज मिल्काक आता 23 रुपया पडटले. नव्या रेटी प्रमाण फुल क्रीम मिल्क आता लिटराक 55 रुपया पडटले. नवे दर 12 तारखेच्यान लागू जावपाचे. गोवा डेरीन शुक्रार उसरां दुधाचो रेट वाडोवपाचो निर्णय घेतलो. नवे दर 12 तारखेच्यान लागू जातले. गोवा डेरीन दुधाचे नवे दर थारायल्यात ते अशे: अर्ध लिटर टोन मिल्काक आता 20 रुपया पडटले. अर्ध लिटर गायीचे दुधाक आता 21 रुपया पडटले. अर्ध लिटर स्टँडर्डायज मिल्काक आता 23 रुपया पडटले. फुल क्रीम मिल्क आता लिटराक 55 रुपया पडटले. इतले मजगती शुक्रारा फोंड्या गोवा डेरीत FDAच्या खासा टीमीन रेड मारली. कांय दिसा सावन गोवा डेरीचे दुधात भेसळ आसा म्हूण खंय कंप्लेनी येताल्यो. मात रेड मारतना मिडियाक भितर सोडूंक ना. प्रुडंटा कडेन ऑफ कॅमेरा उलयतना FDAच्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान ती रेड न्ही, रेग्युलर इन्स्पेक्शन म्हूण सांगलें. हे पयलीं भेसळीच्या दुबावान गोवा डेरीचे बेळगांवचे दूध सप्लायर टँकरांचेर FDAच्यो रेडी पडल्यात आनी सब स्टँडर्ड दूध सापडलां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.